येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक आजच्यो हेडलायन्स. खांडेपार न्हंयचेर बांदला नवीन पूल, पूण पोरनेच पुलावेल्यान जाता येरादारी. पोर्तुगीज तेंपावेल्या 16 टन क्षमतेच्या पुलावेल्यान 20 टन वजनाच्यो गाडयो करतात वच. पुलाक उपरासला धोको, थळाव्यांनी उक्तायला भिरांत. खण येणावळीच्या थकबाकी विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय मदीं जाली गरमागरम चर्चा. खण लीज धारका कडल्यान 35,000 कोटी वसूल करूंक ना, विजयान केलो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा काडला आदेश. स्पोर्टिंग क्लबान FC गोवाक आडयलो गोल शुन्य बरोबरीत. गोवा प्रो लिगांतली मॅच रंगली म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फेब्रुवारी म्हयन्या सावन कोरोनाच्यो केशी सेगीत वाडीत आसात. फाटल्या कितल्याशा दिसा सावन गोंयांत 100 परस चड कोरोना केशीची नोंद जायत आसा. कोरोनाचो नवीन प्रकार चडूच धोकादायक आशिल्ल्याचे तज्ञांनी म्हटलां. वासिनय कोरोनाच्या ह्या नव्या प्रकारा आड अकार्यक्षम थारपाक शकता अशें तांचें म्हणणें. फेब्रुवारी म्हयन्या सावन कोरोना केशींचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान कोरोनाची दुसरी ल्हार येवपाक शकता असो अदमास स्टेट बँक ऑफ इंडियान ताच्या अहवालांत उक्तायला. ही दुसरी ल्हार 100 दिसां मेरेन आसूं येता अशें तातूंत म्हटलां. 28 पानांच्या ह्या अहवालांत लॉकडावन आनी हेर निर्बंधांचेर बोट दवरलां. सरकारान घातिल्ल्या निर्बंधांचो कांयच फायदो जालो ना, देखून व्हड प्रमाणांत लसीकरण हो एकूय पर्याय आशिल्ल्याचें तातूंत म्हटलां. कोरोनाचो हो नवीन प्रकार 18 राज्यांनी दिसून आयिल्ल्याचें भलायकी मंत्रालयान म्हटलां. महाराष्ट्रांत सगळ्यांत चड 206 प्रकार दिसून आयल्यात. भारतांतल्या दिसपट्ट्या केशींनी आतां अर्दो शेकडो पुराय केला. खण येणावळीच्या थकबाकी विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय मदीं गरमागरम चर्चा जाली. खण लीज धारका कडल्यान 35,000 कोटी रुपया वसूल करपाक सरकाराक अपयश आयिल्ल्याचो आरोप विजयान केलो. खण खात्यान 16 कोटी रुपयांचे वसुली खातीर आदेश जारी केल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. राज्यांतलो खण प्रस्न सुटावो करपा खातीर खण महामंडळ स्थापन करपाची घोशणा केल्या उपरांत खण येणावळीच्या थकबाकी विशीं विधानसभेत बरीच चर्चा जाली. बेकायदेशीर खण वेवसायाची चवकशी करपा खातीर स्थापन केल्ली खासा चवकशी समिती आपले काम सारके करना, तशेंच थकून उरिल्ली खण येणावळ वसूल जावंक नाशिल्ल्याचो आरोप विजयान केलो. हे विशीं SITन 16 FIR नोंदयिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच खण खात्यान 16 कोटी रुपयांचे वसुली खातीर आदेश जारी केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. मायनिंग बंद केलेच कित्याक तुमी तें विचारता हांव. आनी 35,000 कोटी रिकवरी जावंक जाय म्हणून जी म्हणटाले ती तुमीच उलयल्यान तुमीच जिखून आयिल्ले, तेन्नाच्यान तुमी बसले हांगा. सो कोणे हाडयलें तुका? आमी हाडोंक ना. स्पीकर सर, आज मुखेलमंत्र्यान ही हॅज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ही इज द चीफ मिनिस्टर अँड ही इज ऑल्सो द मायन्स मिनिस्टर. आता मायनिंग कॉर्पोरेशन तू करतलो काय ते मागीर ते बजेटाचेर उलोवया. ते नाका, आतां नाका, हांगा नाका. तूं विचारता पळय कशें आहा स्पीकर सर, तेका जर डिमांडाचेर उलोवपाक जाय स्पीकर सर, तुम्ही सांगा स्पेसिफिक विचारा म्हणून हांव उत्तर दिता. नॅशनल मिनरल पॉलिसी नरेंद्र मोदीच्या सरकारांची काढली 2018. तातूंत म्हणलां की मायनीचो ओनर कोण सांग. मायनीचो ओनर गव्हर्नमेंट ना, मायनीचो ओनर पीपल. यू आर ओनली द कस्टोडियन पीपल्स इंटरेस्ट. टुडे माय चार्ज इज that this sit is just sitting for so long. स्पीकर सर, हांव हेजेर सांगता. आतां पर्यंत SITन कितें केलां तेंय सांगता ताका. स्पीकर पैसे रिकवर कितले जाले? पैसे कितले जाले? कितें जालें? स्पीकर सर, SIT पयशे रिकवर करूं शकना. DMGनूच करपाचें. ताच्या खातीर CAचो रिपोर्ट आनी बाकीचे सुरू आसा. SIT ओनली लुक्स आफ्टर द क्रिमिनल ग्राउंड. SITन आतां पर्यंत टोटल FIR ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो 16 फायल केल्यो. चार्जशीटेड केसीस 8, अंडर इन्व्हेस्टिगेशन 2 केसीस,
ओके त्याची फायनल समरी तिगांची जाल्यार ट्रान्सफर 3 केसीस ओके आणि केसीस स्क्वॅश 2 हो SITचो आतापर्यंत रिपोर्ट SIT कांयच करिना हे म्हणूंक शकना हे SIT निक्के काम केलां आणि SIT एट प्रेझेंट ऑन ट्रॅक आसा ह्यो सगळ्यो केसीस ज्यो आसा पळय इवन दो आमची केस जी भायर उडयल्ली ती आमी स्पेशल कोर्टांत ताजेर परत आमी अपील केल्ले आसा त्याती तो जे चार्जीस करता पळय न्ही दॅट इज नॉट सो व्हडलें भाशण केलें काय ना म्हणजे हे भाशण म्हळ्यार कितें? अरे दाखोवपाचें आसा स्पेसिफीक विचार स्पीकर तुका स्पेसिफीक विचारलें तुका पयलींच्यान स्पेसिफीक तुका आन्सर कितें आहा रिकवरी कितली केली स्पीकर सर हो 2 वर्सां मुखेलमंत्री आहा कितले पयशे रिकवर केले स्पीकर सर SITचो रोल रिकवरी कडेन न्ही आमी DMGंतल्यान जो CA आनी CAG रिपोर्ट जो आसा त्याच्या प्रमाणे रिकवरी खातीर ऑलरेडी आतां आसा पळय न्ही सगळ्यांक नोटिसीस काडल्या इट इज एन गोईंग ऑन फाटल्या 2 वर्सांक कंटिन्युअसली हे फायल केल्ले सुरू आसा पण तुका पयशे रिकवर करपाचे ना करता. अश्युरन्स ती केन्ना करता केन्ना करता ते ती मरे स्पीकर सर ह्यो ज्यो केसीस सगळ्यो ज्यो कंप्लीट जातल्यो पळय न्ही ह्यो रिकवरी खातीरच आसा आणि डेफिनेटली आमी हायकोर्टाक एफिडेविट दिल्ले आसा आमी हायकोर्टाक एफिडेविट दिला आमी रिकवरी करता मुखेलमंत्री मायनिंग ट्रिपी कितल्यो जाता तातूंत चड इंटरेस्ट सर तो चुकीचो आरोप करता हांव परत सांगतलो तेका सांग स्पीकर सर उलयता आसतना मायनिंग आमी बंद करूंक सोदीत ना स्पीकर सर हांव परत सांगता तेका सारकें स्टार्ट कर म्हणटा सारकें स्टार्ट करता हांव 15 केसींतल्यान 16 कोटी रिकवरी हाजी ऑर्डर DMGन पास केल्या 15 केसींतल्यान 16 कोटीची DMGन ऑलरेडी ऑर्डर पास केल्ली आहा 16 कोटी 16 कोटीची आतां केल्या उरलेल्यो केसीस पेंडींग आसा ट्रायल चालू आहा स्पीकर सर 35,000 कोटी आणि 16 कोटी आमी चिल्लर घेवायला दिला विच इज नॉट 35,000 crores. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकार आणि इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खांडेपार न्हंयचेर नवीन पूल बांदला पूण येरादारी मात पोरनेस पुलावेल्यान जाता कित्याक तर नवीन पुलाक जोडपी रस्त्याचें काम आडकून पडला. पोर्तुगीज तेंपावेल्या ह्या पुलाची क्षमता 16 टन आसा पूण 20 टन वजनाच्यो गाडयो ह्या पुलावेल्यान येवज करतात. ताका लागून पुलाक धोको आशिल्ल्याचे थळावे लोक म्हणटात. नवीन पुलाचे उक्तावण जावन 2 वर्सां जाली पूण बेळगांवच्यान येवपी येरादारी खातीरच ताचो वापर जाता. नव्या पुलाक जोड रस्तो ना. 100 ते 150 मिटराचो जोड रस्तो करपाचो आसा. हो रस्तो करून येरादारीचो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. ह्या ओल्ड ब्रिजा वयल्यान जेची कॅपेसिटी म्हाका दिसता 15 का 16 कितें टन आसा त्या ब्रिजा वयल्यान 20, 25, 30 टन अशे ओव्हरलोडींग गाडयो वचत आसा जेका लागून त्या ब्रिजाचें लायफ कमी जावंक शकता. तेका लागून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन तो ऑपरेट 100 मिटर जो 150 मिटर जो एप्रोच रोड इनकम्प्लीट उरला तो जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून हेवी व्हेकल्स फाटल्यातल्यान धाडच्यो आनी हो रोड आमकां गांवच्या लोकांक मोकळो करचो. एक्चुअली म्हाजी RTO कडेन सुद्दां मागणी आसा की एवरी जे ट्रक त्या ओल्ड ब्रिजा वयल्यान जे पास आउट जाता पळय न्ही तांकां आडोवन पण न्यू ब्रिज बांदून सद्या कोणाकूच फायदो ना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. शिगम्यातले रोमटामेळ आणि चित्ररथ मिरवणुकी विशीं अनिश्टताय निर्माण जाल्ल्यान कलाकार बेजारल्यात. 3 म्हयने हे कलाकार शिगम्याची तयारी करतात. सरकारान आयत्या वेळार शिगमो रद्द केलो जाल्यार तांची मेहनत फुकट वतली अशी भिरांत तांच्या मनात निर्माण जाल्या. कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान शिगम्याच्या आयोजना विशीं अनिश्चितताय निर्माण जाल्या. फाटल्या 3 म्हयन्यां शिगम्याची तयारी करपी संकेत मुळे आणि ताचे साथी कलाकार निर्शेवल्यात. 3 लाख रुपया मोडून तांणी चित्ररथ तयार केल्यात. तशेंच हेर तयारी करपा खातीर खूब मेहनत घेतल्या. देखून सरकारान सगळे वटेन विचार करून निर्णय घेवचो अशी मागणी तांणी केल्या. मडकय एरियेक 3 फ्लोट जाल्या रेडी. आतां गव्हर्मेंट म्हणटा कोरोना म्हणून सांगता. कोरोना वाडले म्हणून केसी सगळे बंद करुया म्हणटा. आमकां दिसता कितें बिचार पार्टी चलता मागीर इलेक्शन पयर जालें तेन्ना थंय रॅली काडली प्लस आतां खंय खंय फंक्शनां हिंगेली खंय तरी गव्हर्मेंटाची फंक्शनां चालू आसता तेन्ना कोरोना नासता. गव्हर्मेंटान आतां अमके टायमार बंद करची न्ही कलाकारांची. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आणि FC गोवा मदीं बिरेस्तारा जाल्ली मॅच 0-0 बरोबरी सुटली. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशा धुळेर स्टेडियमाचेर रंगली. Was Lalman Gai Sanga, better known as Papuya for FC Goa. Both
of whom have started almost all the matches for FC Goa on the bench today. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक 15व्या मिनटाक गोल करपाची संद आशिल्ली. मायरन फेर्नांडीसान दिल्ल्या पासाचेर दत्तराज गांवकारान मारिल्लो शॉट दिशाहीन थारलो. 52व्या मिनटाक FC गोवाक गोल करपाची संद आशिल्ली. डेल्टन कुलासून दिल्ल्या पासाचेर सेरेनो फेर्नांडीसाक गोल करपाक अपयश आयलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बिरेस्तारा राती कडेन वादळी वाऱ्या सयत पावस झडू येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. चडावत तापमानात उणाव दिसून येतलो. मळब नितळ आसतले पूण सांज वेळार दमट पडू येता. चडांत चड तापमान 34 ते 35 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसूं येता. बुधवारा गोंयान कांय कडेन पावसान हजेरी लायली. काणकोण, दाबोळी, वाळपय आनी सांखळे वाठारांत पावस पडलो. चडावात आनी उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. पणजेन सगळ्यांत उणें 25.4 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. तशेंच 34.9 डिग्री सेल्सियस चडावात तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरू ना देखून घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.